इन द मंथ ऑफ जानेवारी आमी हांगा मॅकनायज्ड ट्रान्सप्लांटींग करून शेत रोयल्लें. सो आतां हे रेडी जाल्ले आसा हार्वेस्टिंगाक. हांगा आमी स्पेशली सांगपाचें म्हणल्यार गोवाधन 1, गोवाधन 3 आनी गोवाधन 4 हे सॉल्ट टॉलरंट वरायटीज आमी हांगा इंट्रोड्यूस केल्ले आसा. आनी सांगपाक उमेद दिसता की हे सीड्स जे आसा आमकां स्पेशली ते डॉक्टर मनोहरा के फ्रॉम ICR ह्या सायंटिस्टान जो ब्रिडर जावन आसा तेणी आमकां हे सप्लाय केल्ले तेजे परफॉर्मन्स पळोवपाक. आनी हे जस्ट आमी एक डेमो प्लॉट केला हांगा. आफ्टर 45 इयर्स फर्स्ट टायम आमी हांगा कल्टिवेट केला आनी आयज हे मॅकनायज्ड हार्वेस्टिंग करतले. सो हे जे सीड आसा ते गोवाधन 3 फिलिपायन्सान आमी इम्पोर्ट केला. आनी स्पेशली हे जे खाजन एरिया आसा ही खुबशी बॅरन आसा. खाजन हे गोंयांत सुद्दां खुबशी खाजन एरिया बॅरन आसा बिकॉज ऑफ सॉल्टी कंडिशन्स. सो हे जे सीड्स आसा हे जे वरायटी आसा ती सॉल्ट टॉलरंट आसा फॉर द सॉल्टी कंडिशन. सो आमी परफॉर्मन्स पळयतले आनी आमी वी आर एक्सपेक्टींग अरावंड 12 टन्स ऑफ यील्ड. गोंयच्यो अश्यो जमनी पिकावळी खाला येतात म्हूण थळाव्यांक उमेद. आमी ल्हानसावन भुरगेपणासान चोयलां हिंगा कांयच रोयना आहलेलें, कांयच जायना आहलेलें फॉर द लास्ट 45 इयर्स. पूण आयज चड खुशी भोगता लॉकडावनांत एक पीक आमकां दाखोवन दिलां that we are relying on neighboring states for agricultural products. पूण अशें तरी तर शेत तर रोयलें जाल्यार आमी सेल्फ सफिशियंट जावचे शकता. जशें पयलीं आहलेलें त्या आमच्या भुरगेपणां हें शेत पळय रोयलां तें सॅलिनिटी इम्यून म्हणजे हाऱ्या उदकान देखून जाता. आमी धाकटे आसतना हें शेत एकदम बरें रोयताले ते एर्नेस्ट बागार आहलो तो रोयता ते आनी बरे भाशेन पीक जाता. इसो आनी पीक केन्नाय जायना आहली आनी आमी अशें हाडटा मागीर तें बंद पडलें. आतां ते हितू वर्सांनी सुमार 46 वर्सांनी कितें रोयलें तेमी तें एकदम बरें रोयलां, बरें जालां आनी अशें करून मुखारय बरें जावपा जाय. पूण बरें जालें खरें पूण हेज्या मुखार आनी बंद उडयना काय सदां कंटिन्यू दवराय. रिक्वेस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होमगे रिक्वेस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक आनी ताका हांव उपकार मागता हें आनी बंद उडोवपा न्हू, हें कंटिन्यू दवराय आनी आमकां हिंग सांग सुसेग दियाय. हितू बरें शेत जालें तेंगेलें आनी बरें काम केलें तेमी. हांव आलो दीत तांकां. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.